आणि आता खबरो विस्तारान जॅक सिकेराचो पुतळो घालपाची मागणी कायम आसतली, तातूंत कांयच बदल जावपाक शकना म्हूण टीसीपी मंत्री विजयान सांगला। भाजपाची कोर कमिटी म्हादयच्या डायव्हर्जनाचेर भासाभास कित्याक करिना काय असो प्रश्न मंत्री विजयान केला। म्हादय डायव्हर्ट केल्यार आमकां कर्नाटका वांगडा विलीन जावचें पडत काय कितें हो भंय जनतेक पडला म्हूण मंत्री विजय उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हणजे सांगपाचें इतलेंच आहा की आमचो जो दोतोर जॅक सिकेरीचो स्टॅच्यू घालपाचो डिमांड आहा तो डिमांड कायम आहा। वी आर नॉट डायल्युटिंग अवर डिमांड। एज मच एज वी हॅव अ रायट टू मेक अ डिमांड इन अ डेमोक्रेसी, दे हॅव अ रायट ऑल्सो टू हॅव अ स्टँड। सो लेट देम मेक अ स्टँड। इट इज देअर पार्टी स्टँड। इट हॅज नो बेरिंग ऑन अस। Our demand exists. We will try to convince one and all to see that better sense prevails. आज आमी जेन्ना उलयतात गोंयचे उदकाचें, म्हादय इज ऑल्सो इशू। सो काल BJPन म्हादय डिस्कस कित्याक केलो ना हो प्रश्न विचारा मरे तांकां। पुतळो डिस्कस जाता काय म्हादय डिस्कस जावंक जाय आसली। आज आमी हांगा एक सगळें कित्याक जालें कित्याक आमकां उदक जाय। आमचें उदकूच थंय डायवर्ट जालें म्हणून लोकांक कळ्ळें। सो BJPची कोर कमिटी म्हादयचें डायवर्जन डिस्कस कित्याक करना आनी खंयचो पुतळो घेवन आयल्या। पुतळ्याचो डिमांड कायम उरतलोच। आनी नाव द फियर इज ऑफ दीस मर्जर इनटू Maharashtra was then. If Madhai gets diverted, we will have to merge into Karnataka. That is the biggest fear. That they should discuss.